हॉट मिक्सिंगांक हाजीर आहा आमचे डेप्युटी सरपंच इज आउट ऑफ स्टेशन. हो डिमांड आसलो सगळ्या लोकांचो की जे रोड आमी खणले केबल घालपाक आनी वॉटर पायपलायन घालपाक ती सगळे रिपेर जावचे म्हणून आमी सालिगांवसून रिपेर करीत येयल्ले आहा आनी तेजेर डबल कोट हॉट मिक्स घातलेलो अप टू नागवा येयला नागवा टू आरपोरा इट इज गोईंग अप टू बादे आसागांव एंड अंजुना हे काम थिंगा चालू आहा. भितरले रोड जे केबल्स उरलेले इनकम्प्लीट ते आमी घातलेले आहा आनी तितून हे हॉट मिक्सिंग आयज स्टार्ट जाता टू सी दॅट ऑल दीज रोड्स गेट अ स्मूथ. आदी कशें आसले सुसुईत म्हणटा पळय ते पूण तितून आमी स्पीड ब्रेकर्स जे आहा खंय खंय सारके स्पीड ब्रेकर काबार जाल्ले आहा ते आमी रिपेर करतले जे कम्युटर्स आमचे लोकल्स आनी ट्युरिस्ट should have a good roads in the coastal belt म्हणून ही आमचे प्रयत्न चालू आहा की सगळे रोड बरे जावचे. म्हापसा अप टू कलंगूट कांदोली एंड अप टू ताज आमी जी प्रॉमिस केल्ली फुटपाथ लोक चलोन वचोंक शकतले फुटपाथा वयरसून तें काम चालू आहा. मोदेका खंय खंय फुटपाथ इनकम्प्लीट आसली ती आमी कंप्लीट करता. फुटपाथ रेजिंगाचें काम चालू आहा. कांदोली ताज्या फुडल्यान जी फुटपाथ थोडी इनकम्प्लीट आहा ती आतां ह्या दिसांनी काम सुरवात जावपाचें आहा. हे सगळे अरावंड 40 crores काम जे सँक्शन जाल्ले आहा वेगवेगळे कडेन म्हणजे रायट फ्रॉम सालिगांव अप टू कलंगूट टू नागवा आरपोरा एंड आसागांव अप टू अंजुना हे मेन रोडाचे 40 crores काम सुरवात जाल्ले आहा. तितून मोदेकात एक इंटरनल रोड्स आहात ते वेगळे अरावंड 8 crores काम आयज सुरवात जाता. 4.5 kilometers ऑफ हॉट मिक्स विल बी डन एंड ऑल लायक माइंडेड पीपल ऑफ कलंगूट पंचायत मेंबर्स should take interest to see that all these roads are completed and parking ह्या रोडार जावचे न्हू. म्हणजे पार्किंगान कोणे गाडयो घालून दवरल्या कोणे आदल्यो गाडयो हाडून दवरल्या आनी त्यो उबारूंक जायना ते with the help of traffic cell and panchayat we will lift it up and take it near cattle pond कित्याक त्या जाग्यार हॉट मिक्स पडपाक जाय. सो लोकांनी सगळ्यांनी कॉपरेट करचे आनी हे हॉट मिक्सिंगाचें काम फुडें व्हरचें. जे लास्ट 4-5 months जाले जे वॉटर लायन फ्रॉम द न्यू वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आतां वॉटर लायन कित्याक घातल्या वॉटर लायन घातल्या की वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमचो फुडल्या 4-5 म्हयन्यांक इनॉग्रेट जावपाचो आहा. हो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 35 crores मोडून सरकार फॉर कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमचो रेडी जाता. वॉटर सांप जे आमचे आहा आणि पंपिंग स्टेशन इगोर्जी फुडल्यान जे कोमनीदाद ऑफ कलंगूट आमचो अटॉर्नी आणि प्रेसिडेंट हेंच्यांनी आमकां हो जागो दिलो आणि टेनंटान जागो दिलो अरावंड 2000 square meter म्हणून बरो सांप बरें पंपिंग स्टेशन आमी तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्टाचे अंडर आमी ते कंप्लीट केल्ले आहा. तेकाय सरकारान अरावंड 15 CR मोडलेले आहा. सो हे सगळे डेव्हलपमेंटाची कामां कोस्टल बेल्टात जे इतले ट्युरिस्ट येता 50,000 ट्युरिस्ट 60,000 ट्युरिस्ट आमकां फ्लोटिंग पॉप्युलेशन हिंगा चालूच आहा. हे ट्युरिस्टांक आनी आमच्या लोकलांक उदक मेळचें अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी मेळची म्हणून 700 crores सरकार या इलेक्ट्रिसिटीचे 220 by 110 by 33 kVA स्टेशन मेन पॉवर हाऊस म्हणून कलंगूट आमी हाडलेले आहा आनी तेचें इनॉग्रेशन फुडल्या 4-5 म्हयन्यांक जातले. ते जे केबल्स आहा ते कनेक्ट जावपाचे ओव्हरहेड केबलाचे उलयता हांव जे वायर्स आहा ते कोलवालेसून डायरेक्ट कलंगूट येतात ते कनेक्शनाक मोदेकात एक 4-5 स्पेन व्हडले स्पेन इनकम्प्लीट उरल्यात ते जातले कंप्लीट. ते जावन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आणि इलेक्ट्रिसिटीचे दोन्ही कामां आमी इनॉग्रेट करून लोकांक अनइंटरप्टेड पॉवर अनइंटरप्टेड वॉटर सप्लाय दिवपाचो आमी प्रयत्न फुडें 4-5-6 म्हयन्यांक आमी कंप्लीट करतले. आतां वॉटर लायन जी आहा ती कंप्लीट जाल्ली आहा अप टू द सांप अंडरग्राउंड सांप एंड ओव्हरहेड टँक ऑफ कलंगूट. आयज तुमी सगळे हिंगा हाजीर जाल्ले आसात. हॉट मिक्सिंग ऑफ कलंगूट विलेज जे आमचे सर मायकल लोबो आनी ताचे पंचायत मेंबर हिंगा हाजीर आसात ताचे सगळे सपोर्टर्स सराव जे हिंगा हाजीर आसात तांकां सगळ्यांक वेलकम करता. आनी आयचे हॉट मिक्सिंग
हांव मागता आमचे बरेकार आसा डेप्युटी सरपंच तरी आमचे न्यूली इलेक्टेड जिल्हा पंचायत मेंबर बाय पेन्सिलिया हांव मागता डेप्युटी सरपंचा लागीं सगल्यांक वेलकम करपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.